मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. खुशाल बरीत नातालां, खुशाल बरीत नवे वरस. इश्टानो, आयच्या माणकामोदे कार्यावळींक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनीक उर्बेवरीत येवकार. नाताळाचो काळ सुरू जाला, नवें वरस येता आनीक आमच्यो उर्बा आनीक उमेद वाडत आसा. सगळ्यांक सुरवातेकूच परबी. आयच्या ह्या कार्यावळींक आमी एका तियात्राचेर भासाभास करता. जायते कलाकार आमचे लिपलेले आसात आनी तांचेर उजवाड पडप हें खरेंच चड आनीक चड गरजेचें. तर पळोवया आयच्या कार्यावळींत एक असोच रायटर डायरेक्टर. होच तो आयच्या ह्या कार्यावळींतलो आमचो मानाचो सोयरो नातिविदा दायस आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो येवकार. बाबा तेवतीन तुकाय देव बरें करूं आनी ती म्हाका प्रुडंटाचेर हाडलो म्हणून हांव काळजांतान तुका अर्घ दिता आनी देवाकूय महिमा दिता आनी अर्घ दिता. कित्याक जायते त्या दिस आमचे असले भाव लुपलेले आसात आनी तांकां हे प्रुडंट कोणूच हाडपाक रेडी जायना. आयज तुवें बरो उडास करून म्हाका हेजेर माचयेचेर हाडलो देखून हांव तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. हय, हो खुशालकायेचो वेळ आनी खुशालकायेचो खीण म्हणटच ह्या वेळार आमी एकामेकाक पावोंकूच जाय. तर तियात्राचें बरोवप तुवें जायतें केलां. हय, हालींच तुवें तुजो नवो तियात्र पालकाचेर हाडला. हय हय हय. हो नवो तियात्र हाडपाक हांवें म्हाका जायते त्रास पडले. पूण हे त्रास पडटाना पण हांवें देवा मागलें, अर्घ केली, देवाको मागलें सायबा हो तुजो हांव तियात्र मुखार हाडूंक म्हाका तुजी बोळ आनी म्हाका कृपा दी म्हूण. तेन्ना हांवें बायबल वाचलें आनीक स्टार्ट केलें आनी देवा लागीं देवा कडेन एक मागलें हांवें, देवा सायबा जेजू क्रिस्त हांव हो तियात्र बरयतां आनी जरी तर हांव वास्ट देख कोणाक दिता जाल्यार हिंगासान म्हाका तूं काबार मुखार आनी वचोन दिनाका. मागीर देवा हांवें तियात्रां म्हाका जायते प्रॉब्लम जाले आनी जायते बरे भाशेन हो तियात्र म्हजो फुडें गेलो आनी एक सोबे माजर हांवें दाखयलो. तियात्राचें नांव आमच्या ऑडियन्सांक. देवान दिल्लें कोणें व्हेलें. हय, म्हणटच तुवें देवा लागीं मागलें आनीक देवान तुका दिलें, तरी पूण तूं म्हणटा कोणें व्हेलें. कोणें व्हेलें. हय. ही काणी कित्याचेर आटापलेली आसा? हांव जेन्ना कोरेजमा बायबल वाचतालो, कोरेजमाक सदां वर्स वचा कोरेजमाक 40 दीस हांव बायबल वाचतां आनीक एक दिसा म्हज्या मनां अशें येयलें की हांव पोंडू कोरार पवित्र पुस्तक वाचतो म्हूण. आनी जेन्ना पवित्र पुस्तक वाचतना मागीर म्हाका जर्मायस प्रवदाचेर एक पुस्तकाचेर अशें देवान उतर बरें अशें मेळ्ळें. तेंच मागीर म्हाका मॅथ्यूवाच्या शुभवर्तमान 8व्या अवसराचेर अशें आहा, म्हाका सोम्या म्हूण कोणूय स्वर्गीय राज्यान भितर सरचो ना, पूण स्वर्गार आसतले म्हज्या बापाची खुशी करता तो स्वर्गीय राज्यान भितर सरतलो. ज्या दिसाक तुमी म्हाका म्हणटले सायबा आमी तुजें उतर परगटलें, तुज्या नांवान आमी देंवसार काडलें, तुज्या नांवान आमी जायती इस्मितां केली, पूण त्या दिसा जेजू क्रिस्त तांकां अशें म्हणटा, कडसरात म्हज्या दोळ्या मुखा वेले हांव तुमकां वळखोच ना. हांव म्हणटा जाल्यार जेजू तर देवाची बरी खबर परगडटा जाल्यार ब्रादर कोण आनी जेजू तांकां कित्याक कुशीन काडटा. हे वरवीं हांवें बारीक चिंतून तेची कथा बरयली. पूण ह्या आदीं तुवें आनी जायते तियात्र बरयले. देवान दिल्लें कोणें व्हेलें हो तियात्र बरयला तो 17वो तियात्र मुगेलो. तेजे फुडें हांवें जायते तियात्र बरयले. पयलीं मुगे तियात्र एकूट इश्टाडाक ते जेन्ना हांव अजनगाळी शिरोडा त्या गांवांत शिकतालो, चवथी मराठी हांव शिकतालो आनी हांव बारीक बारीक नाटकां काम करतालो. तालगडींग नाटकां एक म्हाका नांव आहा खबर आसा भुरगेपणा फुडें अतिथी तो माती ह्या नाटकान हांवें कॉमेडी काम केल्लें. स्वराज्य वाटेवर शाप हातूंत हांव कॉमेडी काम केल्लें. नेगजात मराठा ढाकू काम केल्लें. वा 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 वा. आनी तुजे हेर तियात्राची नांवां तुका उगडास आसा? हय, म्हाका थोडी उगडास आसा. एकूट कित्याक उपकारलें, आयज म्हाका फाल्यां तुका, मोगान न्हय रागान, धुंवर तियात्र मुगे सारको चड बरो गेलो सारको. आनी आख्खो जाकोब त्या तियात्र आहलो, प्रिन्स जाकोब तेणें तो सार फूल तियात्र चोयलो. हांव त्या तियात्रांक माया एक पूत आवयचें काळीज काडटा तें दाखयता बायलेक लागून.
बरो तियात्र गेलो सारको बरो. मागीर इश्टो दुस्मान तुकाच रावता त्या दिसाक तूं कोण मागीर चुकलें म्हाका स्वावती बेडी एक सोपन 2 रूप अशें जायते तियात्र हांवें बरयले. आनीक मागीर तियात्र बरोवन हांव हेळां नाचलो लागलो. हेळां नाचता नाचता लोकां फुडें बरो काम करता डाकू काम करतालो. कोण रस्त्यान वयताना त्या फाटी लोक म्हाका भितालो सारको कोकडेतालो हांवें पवन घातालो केंस व्हडले सायक डाकू अशें जाल्लो. पूण मागीर हेळाक लोक किल्ले तूं बरें काम करता यो रे इलें घे रे म्हूण हांव सोर पिवपा लागलो. आनी सोर पिता सारको लाचार जालो. लाचार जायन काजार जायन भुरग्यां मारपा लागलो बायले मारपा लागलो जायते प्रॉब्लम केले. थोडे कॉन्ट्रॅक्ट घेतालो तेय लॉस पडले. आनी हांव केरला गांवांत गेलो. आनी केरला गांवांत हांवें 4 वर्सां ते डिवायन सेंटरान सर्वीस केली. आनी थिंगाच बायबला वरी म्हाका हें जायतें देवान म्हाका दिलें. मोदीसान कितें सांगलां तें रिकी एक बरो भुरगो ताचो बापूय बंबायच्या गांवांत रेस्पेस आसा. आनी ताचो दरोगो सारको नितळ. पूण फादर रिकीक गोंयत रगण्याचे तेणे मेवतले जाल्यार आनी तो एक बरो ब्रादर जातलो जाल्यार हें आमच्या हातांत ना हें देवाच्या हातांत आसा. ना तूं कितें सांगूंक सोदताय? फादर सगळ्यांनी आपले सांगला ते सारखे. रिकी एक बरो भुरगो म्हणून आनी देवान ताका तितून काडला. हांव सदांच स्वामी जेजू क्रिस्ता लागीं मागतेली रिकीक पवित्र आत्म्याचे देणे फावो जावं आनी स्वामी जेजू क्रिस्ताची बरी कबर फडफडून आनी ताका एक बरो ब्रादर करूं. आमच्या सांगाताक JR पिंटो आसा तुकाय आमी येवकार दितात. खूब बरें दिसलें कारण आमी चिंती नासतना हांगासर एकठांय जातात आनी ही कार्यावळ मुखार वता आसतना तुमचो तियात्रांतलो वावर आमी लोकांक दाखयतात. म्हणटच नतिविदाद बाब आमी ह्या तियात्रांचेर उजवाड घालता आसतनाच जे तियात्र तुवें बरयले आनी पालकार हाडले हे फकत तुवें तुज्या गांवांतूच दाखयले काय गांवाच्या भायरूय तूं दाखोवंक पावला? बाब तेवजून बाब हे तियात्र हांवें फकत गांवांकूच दाखयले भायर एक पूण दाखयलें ना. कित्याक भायर दाखोवंक तेदो हितू हें नासलोली कळ्ळें तुका. आनी आमी तेन्ना भुरग्यांक घाताले आनी हे भुरग्यां हांवें जायते भुरग्यांक पालकार हाडले. तो बाब JR पिंटो तुका सांगतलो कळ्ळें तुका. हे भुरग्यां ते भुरग्यां सोदून हो बरो काम करता. तो आमकां आनीक भुरगो आसलो मनोहर म्हणून हिंदू बरो काम करतालो. तो मुगे तियात्र म्हळ्यार सारको धाम मानता मनोहर आपल्या सांग तूं तियात्रान बरयता आनी एक्टींग बरो करतालो. पण केन्ना वायट ताका दुयेंसा पण संवसार सोडून गेलो. देवान ताका स्वर्गीराज फाव केल्या पुरो. पिंटो बाब जायत्यो गजाली आमी उलयता आसतनाच नतिविदादाचो जो तियात्र आसा जावं ताणें तियात्र बरयल्यात ताचेर तुजे विचार कितें तुका कशें लागल्यात? त्या वेळार तो तियात्र बरयतालो आनीक एकदम बरें तियात्र बरयतालो. पूण चडशे आमी आमच्या गांवच्याच भुरग्यांक पूण जायते बरे कलाकार आमच्या मदीं आसले एक्टींग करपी बरें कांतार करपी. पूण त्या वेळार चडशे बरोवपी नासलेले कांतारां बरोवपी. पूण कांतारां बरोवन दिल्यार बरें शिकताले आनी बरें कांतारां करताले. आनी ह्यातूंतलो एक बरो बरोवपी म्हटल्यार एनडी डायस. आनी तो जायते फावटी म्हजेशी येतालो. हांव चडसो कांतार बरयतालो कंपोजींग करतालो आनी कांतारां जायत्या तियात्रांनी हांव म्हणटालो आनी जायती शबासकी म्हाका मेळटाली आमच्या लोकां कडल्यान. आनी आमी जायत्या गांवांनी आमी ल्हान तेन्ना हांवें ल्हान एक 15 वर्सांच्या पिरायेर जेन्ना हांव 1-2 कांतारां बरयलीं आनी म्हजे दुसरे इश्टाक हांवें दिलें तें बरें कांतार गेलें म्हणून म्हाका बरी शाबासकी मेळ्ळी. आनी हे भाशेन म्हजें उमेद वाडत गेली. आनी असोच म्हाका जेन्ना NDD मेळ्ळो आनी तेणें जायते फावटी म्हाका मागलें की आपल्याक तियात्राक कांत बरोवन दी ओपनींग बरोवन दी. जायते फावटी कांत बरयतालो हांव शिकयतालो आनीक ओपनींग बी बरोवन हांवूच म्हणटालो. आनी हे भाशेन म्हाका ताच्या तियात्रांत एक बरी संदी मेळ्ळी आनी ह्या भाशेन तो फुडें गेलो हांवूय मातशें फुडें गेलो आनी म्हाका बरोवपाक उमेद जाली. खरेंच नतिविदाद बाब खूब बरें दिसलें कारण
तुजो सहभागेली तुजो पार्टनर ह्या खिणांत आमच्या बरोबर आसा आनीक ताणें तुजो वावर जो आसा तो मुखार व्हरोंक खान मारला वय सारकें म्हणटोच तूंय तियात्रांनी कांतारां म्हणटा पयलो हांव तियात्रांक कांतार ओपनिंग म्हणटालो पूण एक भुरगूय म्हाका आम कांतार पयलीं शिकयताना एकूच तियात्रांत शिकयताना न्हिदात म्हणपा लागलो तूं कांतार बरो म्हणटा दुसरे दिसा येयलो आनी म्हणपा लागलो शे तुका कांतारूच जायना म्हणपा लागलो त्या दिसा मातशें काळी दुखलें त्या दिसा सांग हांव मातशें हाटी चल्लो पूण हिना स्वेन्ना दीस म्हणून एक प्लेयर आहलो हिना बरो भुरगो चेचिला खेळटालो जायते खेळ्ळा सजा खेळ्ळा तो मुगेलो तितना तो चेडो तो हांव आनी तो दोगांनी ओपनिंग म्हणटाले उगडास आसा तुका आं ना ओपनिंग म्हाका त्या टायमार जाय उगडास एक म्हणजे कांतार आमच्या ऑडियन्साक मोगे उतोर आय सोगल्याच्या स्वोटार केळटा ह्या मोगानूच मनीस आमी जिवीत जियेता आपल्याक मानता तसलो चेडो चेडू विचून काडटा सदांच एका मेकाक मेळून मोग तो वाडटा दीस रात ती पळयना दीस रात ती पळयना वेळ तांकां कळना भूक पासून लागोना कामार मन लागोना रातची न्हीद पडोना माय पान कितें सांगल्यार तांची पासून पोरवाना आयज तूं इतलो खुशाल कित्याक दादार सांगपाक चिंतलो आसतलें सांग म्हज्या पुता ना डॅडी ना डॅडी हांव बाजाराचें चिंतिना सांग हांवें डॅडी आयज इतलो खुशाल कित्याक पळयतो जाणटी नेणटी तशीच ल्हान भुरगीं म्हाका रेस्पेद मागून ब्रादर म्हणून साफ करतात आनी कितलेंच न्हय त्यो मंदिरान मिसाच्या वेळार हांव बरें गायोन तशें बरें संगीत वाजयता आनी मी समतोच सो गोट लोक म्हाका शाबासकी दिवन वागणटात बरें डॅडी हांव एका दिसाक देवाच्या पुतार परगोडटा व्हडलो ब्रादर जातलो शी 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 रिकी कसली तूं सपनां सपनेताय त्या देवाच्या मंदिराचें मोल सोड रिकी आतां तुका वर्सां जायताय तूं एक बरें चेडूं पळय नाताल जाव आनी तुजो बरो फुडार कर नातिविदात बाब आमी बरो तियात्र बरयलो आनीक बरीं कांतारांय बरयलीं तर आमकां ही कांतारां लोकां मुखार सादर करतलो जाल्यार आमकां बरो एक्टर बरे कांतोरीस जाय हय अशें तुका तुजे गांवचे जायते भुरगे मेवले आसतले हय हे आमगे गांवांक पयलो म्हणटो बरो कांतोरीस म्हणटो बाब जार पिंटो हांव भुरगेपणांत तियात्र बरयताना आनी लोक ताका बरो शाबासकी अशें करून ताळी मारून सारको हें दितालो क्लॅप दितालो आनी तेजो लोक भुरगेपणांत ताका उर्बाय येताली आनी तेजे उर्बा वाडत गेली दुसरो म्हणटो आमगे गांवांक हांव आतां जेन्ना बरो व्हड काजार जाता काजारा जालो तेन्ना एक भुरगो आहा पी आग्नेल भुरगो सारको बरो भुरगो सारको एक्टींग करपाक कांतार करपाक सारको आनी म्हाका हांव डॅरींग काम करता म्हाका दिसतालें एक पाटी हांवें तेगे चोयलें तेन्ना शी हो सारको म्हाका लागता येल्लो ते भाशेन आनी बरो कांतोरीस ह्या तियात्रां मुगे तेणें तियात्रां कांतार म्हणपाक एक ओपनिंग म्हणला बरो ओपनिंग म्हणला आनी लोकांनी ताका बरी शाबासकी दिली ताका भुरग्यापणा मोगता आरतीचो तियात्रांनी नेस्तालो थोड्या आरतीचो बरी भुमिका कोता लोक वाकाडटालो जागूय कोणशांनी नाचो तियात्री जालोलो वाटा सोऱ्याचो लागलो ताका वसो जोडलेली जोड सोऱ्याक मोडी पियेतालो पिसो कसो माय पाय ताका सोच मायताली तांचे तो आयकोनासलो जायत म्हूण मुदार केलो काजार धरूय ना सुदोल्लो पिंटो बाब आमी जायते फावटी
बरें विचून काडपाचो प्रयत्न करतात. थोडे फावटी आमचो अदमास चुकता अशें कितें तरी घडलां? ना, जायते फावटी जेन्ना आमी भुरग्यांक शिकयतात ती आमच्यान फास्ट आसतात, बरी घेतात आनी ज्या भशेन तांकां शिकयतात त्या आनीक बरें करतात. म्हणटच तुवें आयज पासून कितलीं कांतारां बरयलीं आसतलीं? म्हाका दिसता 150 चड वर कांतारां. आनी दर वर्साक जे तियात्र नाट्यविधात सादर करतालो तांकां कांत तूं बरयतालो? कांत हांव बरयतालो, ओपनींग हांव बरयतालो. जायते फावटी ताका शिकोवपाक ताच्या कामाक तो पावनासलो तेन्ना हांव जायतो हातभार घेतालो, तो कारभार हांव चलयतालो म्हटल्यार जाता. पड्ड्या फाटल्यान प्रॉम्प्टींग जाय कोणाकूच ह्या अशा तियात्रांत खंयच्याय तियात्रांत वचूं त्या तियात्रांक प्रॉम्प्टींग करपाक सगळो भाशेचो आदार हांव करता. म्हणटच तुज्या वंटांचेर जायतीं कांतारां आसतलीं. आनी खंयच्या कांताराच्यो 2 वळी? काजारी जिवितान भुरगे मोलाची वसवड तोता, ओड जातूस आपल्याक पोसतेली मायपाची आशा आसता. भुरग्याक त्या शिकोप दिवंक लोकाची ओजा रिणां काडटा. 2 पयशे जोडूंक लागतकूच पळयात भुरगे कितें कोत्ता. खोट्या विसाक लोबदोन घरान दीस रात पिवून येता. घरांत कोणाक तो आयकोना, मेवता ते वस्तू फोडून घालता. सोर्या नेटार फोडले सांगते कोणाक लुकसाण जाता. सिंदान येतोस कितें केलें काय म्हूण रडटा. पिंटू बाब, हे जे ट्यून आसात हे ट्यून तूं कशें एकठांय करता? जेन्ना हांव ल्हान आसलो म्हाका एस लेमस आनी आल्फ्रेडोस हे सारके सदांच कांतार कंपोजींग तेंचें म्हणप एकदम आवडटालें. थोडेशे ट्विस्ट तांच्या ट्युनाक हांव ट्विस्ट करतालो. म्हणटच कोणी तरी आमकां देखीचो नमुनो कसो जावो पडटा आनी ताचे उद्देशी आमकां अखंड घट रावान पावलां मारूंक एक बरी संदी मेवता. सारकें, हें तुजें सारकें. नाट्यविधात बाब, तूं म्हणटालो की शिरोड्या गांवांत खंय तरी तूं शिकतालो, वजनगाड, आनी थंय तुवें नाटकां केलीं. तर ह्या नाटकांचे आनी तियात्रांचे अनुभव म्हणजे नाटकांत काम करप आनी तियात्रांनी न्हेसप हातूंत कितें तरी वेगळें आसा? वय त्यो हितून बाब, हांव तुका सारकें सांगता. पूण मुगे भुरगेपणान आज सद्या हांव हे मडगांव गांवांत तेन्ना म्हाका तितलें हांवें नाटकां पळयलें ना. नाटकान काम करप हें सारकें नॅचरल अशें, सारकें नॅचरल. तूं सांगता ते भाशेन उठोवं जाय, तूं बसों जाय, तूं करपा जाय हे भाशेन, ते भाशेन तुवें तोंड हालोवपा जाय, हे भाशेन तोंड हालोवपा जाय. आनी सारकें आनी ती उतरां सारकीं चड आमगे आमी तियात्र बरयता तितली न्ही ती आमगे तियात्रां इतलींच हेच जोळे पाट सारकें. हय, आनी ते शिकोवंक तेंगे बडी मान ते ते गुरुजी आसलो ते शिकयताले, ते मारून पांयांचे बडी मान हिंग बडी मान शिकोवन शिकयताले. आनी नाट्यविधात बाब, आमी तियात्र करतात, आमी दुसऱ्या भुरग्यांक हात दिवन वयर काडटात. आमी चडशे म्हणनात आमी तांकां वयर काडले म्हूण, पूण आमच्या बरोबर घेतात. पूण ह्या भुरग्यांची कितें तरी अपेक्षा आसता. म्हणजे तांकां दिसता की आपण खंय तरी आनी मातसो फकत एकूच तियात्र न्हेसून रावचो न्हू, आनी खंय तरी व्हरचें, अशी कितें तरी मागणी तुज्या फुड्यांत आयल्या की वो आमी तियात्र नाट्यविधात बाब, वो आमी तियात्र आनी खंय करया, अशें कितें तरी केन्ना जालां? वो हांव देवान दिल्लें कोणें वयलें ते तियात्र हांव दाखयतना हांवें दाखले रिया म्हळ्यार एक भुरग्याक घाल्लें. हांव ताका तेंगे घरा काडपा वयतालो. ते म्हाका अकस्मात कितें म्हणपा लागलो जाणा तूं, सर म्हणपा लागले,
आनी आपूण व्हडली आतां बरे भाशेन काम करता आपूण व्हडलें फुडाराक तियात्री जातोलें बाया हें उतर तूं खंयच्या तोंडांतल्यान येयलें धाकलीं भुरगीं खंय तोंडांतलें जें तुवें देव तुवें उतर पळय म्हणलें पळय न्ही आयज हांव देवाको मागणी करता तें देवान तुगे जिखोन तूं एक व्हडलें बरें कलाकार जावन मनशां मत फेमस जावन हांव देवा अर्घ दीत म्हूण मागता म्हूण देवा कडेन पूण पळय येते धाकले भुरगे रिया नांव तेजें म्हणपा लागलें तें कित्याक लागून जालें आमी ताका एक वरेसां शिकयताले वरेसां देवा वरेसां शिकयतना आनी तें वरेसां शिकयतना तेजे बदलें काळजां तें मातशें बसलेलें आनी तेन्ना तेका चिंतून येयलें आनी कुड्ड्याक काम करता आपूण एक बरें व्हडलें कलाकार जाल्या पुरो आनी हांव मनशां मत फेमस जावन आनी मनशान म्हाका वाकळ्ळ्या पुरो अशें तेजे मनाक घड चिंतून येयलें धाकलीं भुरगें पळय भुरग्यांची कितली हुशारकाय उत्पन्न जाता ती चोय काळजांतल्यान खरें पिंटो बाब आतां जे भशेन आमी भासाभास करतात ते भशेन तुकाय जायते फावटी दिसलां आसतलें की ताचो जो वावर आसा तो आनी खंय तरी करचो होय सारकें जेन्ना आमी तियात्र बरयता जायते कश्ट घेता शिकोवपाक आनी जायतो बायलो तयारी करपाक पूण एके फावटी इतलें कास्तीक घेवन एके फावटी सोंपलेलें बरें दिसना पूण जेन्ना कितें तरी फुडाराक करचें दुसऱ्या गांवांनी आमी दुसऱ्या लोकां मुखार पावचें आनी जी कला आमची कला आसा जें बरोवप आमी कितें बरयता त्या लोकां मेरेन पावचें ही आमची एक अपेक्षा आसता पूण पयशाच्या वाटेन जायते फावटी आमी फाटीं उरता कोणाचो तरी आमकां आदार मेळ्ळो जाल्यार हें आमचें सपन पूर्ण जावंक पावता आदार जाय त्या गरज आदाराची आयज मेरेन नातेविदाराचें तियात्र तो न्हेसला पूण तुवें स्वताचें अशें कितें तरी केलां होय हांवें म्हज्या भुरगेपणांत हांव 7 वर्सांचो आसतना स्टेजीर आयिल्लो आनीक कोणी तर म्हज्या गांवच्या भावान म्हाका एक बेल बटन म्हूण कांतार दिल्लें त्या टायमाचेर आनीक तें बेल बटन एक पयलेंच कांतार म्हजें इतलें बरें जालें आनी लोकांनी म्हाका वाखाणलो आनी तितूंतल्यान एक उर्बा कशी हांव आनीक फाटीं पळयलें ना हांव बरोवंक लागलो गावूंक लागलो आनी एक भावान म्हाका संदी दिली हांव जेन्ना SSCक आशिल्लो सी मिरांदा जो भायर परदेसान आसतालो आनीक प्रेम कुमार व्हडलो डायरेक्टर व्हडांचो व्हडलो डायरेक्टर आनी हांव बरो मानता ताका आनी ताचे सीन बी बरी आवडटाले तियात्र आवडटाले आनी म्हाका तियात्र ताच्या आय लव यू हो तियात्र ताचो सी मिरांदाचो ताचो म्हाका ओपनिंग बरोवंक संदी मेळ्ळी आनी हांव आनी म्हजो भाव नविदाद आमी दोगांनी फर्स्ट सेकेंड घालून हें कांतार गायलें आय लव यू आनी इतलें लोकांक मानवलें प्रेम कुमारान म्हाका शबासकी दिली येदोच हांव ल्हान पडटो आनी इतलें बरी कांतार गायलें फर्स्ट सेकेंड घालून ताणें म्हाका बरो वाखाणलो पूण तुवें जावं तुजो जो वावर आसा तो खंय लोकां मुखार हाडपाचो केन्ना तरी प्रयत्न केलो होय हांवें 12 तियात्र बरयले 1 एक प्ले ऑल गोवा कॉम्पिटिशनाक वयतालो जायते फावटी फर्स्ट प्रायज सेकेंड प्रायज अशें मेळटालें म्हाका आनी आमची गांवचीच भुरगीं सगळीं कलाकारां गांवचीच बरी एक्टींग करतालीं आनी हे भशेन मागीर हांवें तियात्र बरोवंक सुरू केलें आनी 12 तियात्र हांवें केले बरोवन स्टेजीर हाडले आनी हे भशेन म्हाका मागीर एक दूरदर्शनाचेर हांवें कांतारां धाडलीं म्हाका थंय चान्स पडलो आनी ती 2-4 कांतारां बरीं गेलीं उपरांत म्हाका ऑल इंडिया रेडिओ हांगा ऑडिशनाक गेलो ऑडिशन पास जालो आनी आतां पर्यंत मागीर ऑल इंडिया रेडिओचेर 12 कांतारां आसात वाव त्याच भशेन हांव जिन्फा प्रोडक्शन बॉम्बे वचून थंयसर हांवें 12 कांतारां गायलीं हय होच आमी म्हणया की आमचे मदें जायते अशे बरोवपी आयज मेरेन लिपोन आसात तांचेर तर उजवाड पडटलो ह्या क्रिसमसाचो हो जो काळ आसा नव्या वर्साचो काळ आसा ह्या काळांत तांच्या पासून मागोया की फुडाराक तेवूय असल्या कार्यावळींतल्यान लोकां मुखार येवचें खरेंच खूब बरें दिसलें कारण एक अपेक्षा आसता की आमी कितें तरी करून लोकां मुखार हाडचें नातेविदाद बाब हो तियात्र म्हाका दिसता हालींचे जे कलाकार आसात तांकां जाय की फकत आमी गांवांतूच हो तियात्र बरोवन रावचें न्हू गांवाच्या भायर वेचें वय जायते मुगे तियात्र कलाकार आहले म्हणलें म्हाका नातेविदाद बाब वस आनीक खंयचे कडेन कोणाचे कडेन वस आनी माग आनी दाखय हो तियात्र कित्याक हो तियात्र चड बरो आहा म्हणून सगल्यांनी वाखाणलो आहा मागीर हांवें एक मुगे भाव आहलो आमचो गांवचो फ्रांसीस मिरांदा म्हूण तेजे पायचें नांव मोतीस तो म्हाका एक मुगे गॉड फादर असो तियात्र म्हाका सगळे पार्टी म्हाका आदार करता ह्या तियात्रा सगळो आदार तेगेलो म्हाका व्हडली सिरीस ना हांव धाकली सिरीस करता सगलो आनी तेका हांव जायते पाटी मातशें यो म्हणटा बाबा मातशें तुजें तोंड दाखय ना म्हणटा आजोड मागत आपल्या पांय म्हणटा आपल्या पांय पड आपलें नांव केन्ना सांगनाका कांय सांगनाका पूण आयज म्हाका मना एक येयलें
बाब फ्रांसिस्काक देवा आर्ग दिवपाक ताका परबी दिवपाक कित्याक तेणी हो ताका लागूनच हांवें जायते ते 4 ते ताका लागून हांवें दाखयले सगळे देशपेश तो कोता. खरें म्हटल्यार जायते फावटी आमी आमचे जे लागींचे मनीस आसात हय. तांकां विसरतात पूण हे खिणांत तुवें तांचो उगडास केला आनी ही कार्यावळ तो पळयता आसतलो खुशाल जाला आसतलो. वय सारकें. सारकें. पिंटो बाब तुजी 2-3 कांतारां हांवें आयकलीं. तूं फकत डिसेंट क्लावन म्हणटा काय कॉमेडी कांतारां रोसता? कॉमेडी चडशें हांवें म्हणूंक ना, हें एकूच पयलें पूण चडशीं डिसेंट कांतारां, हिस्टोरिकल कांतारां, मोरलाचीं कांतारां. आनी ही कांतारां गायल्या उपरांत म्हाका दिसता जायती खुशालकाय दादूसपण मेळटा. कित्याक जें कितें हांव बरयतां, हांव जें कितें म्हणटा तें म्हाका मानव पयलें जाय आनी उपरांत लोकांक मानतलें हें हांव शुअर जाणा. कित्याक म्हाका आवडना तें हांव करिना. पिंटो बाब पयले सुवातेर J.R. पिंटो, खरेंच पयले सुवातेर हांव तुका काळजाचे खोलायतान देव बरें करूं म्हणटा. जायते फावटी एक डायरेक्टर वयर चडटा जाल्यार दुसरो डायरेक्टर आमच्या कुल्ल्यांचो खेळ जालेल्या भशेन ताका धरून ओडटा, पूण आयज हें तुमचे भितर दिश्टी पडना. त्या पासत खेरीतपणी तुका प्रुडंट मिडियाच्या नांवान परबी भेटयता. तुकाय हांव देव बरें कर म्हणटा, चडान चड देव बरें कर. तेच भशेन नतिविदाद बाब खरेंच हो वावर सोंपो न्हू. ना एक तियात्र बरयलो तुवें जायते तियात्र करूंक ना हाचो अर्थ तूं काबार जालो अशें ना. कारण कांय वर्सां आदीं गांवांत एकूच तियात्र जातालो आनी सगळे गांवचो लोक ताका खान मारून तो मुखार वतालो. आयज तें कमर्शियलायजेशन जालां म्हणजे धंद्याचें पळयतात आपणाक कितें फायदो जातले आनी हे तियात्र पंगड तयार करून हे लोकां मेरेन पावतात. तरी आसतना तुजो जो वावर आसा हो वावर फकत तुज्या गांवा पुरतो उरो नासतना आमच्या ह्या रवींद्र भवनांत पासून पावो अशी हांव आस्त बाळगितां. आनीक ह्या कार्यावळींत म्हज्या सांगाताक तुवें तुजो वेळ सारलो त्या पासत काळजाचे खोलायतान प्रुडंट मिडियाच्या नांवान खेरीतपणी देव बरें करूं म्हणटा. देवतीन बाब हांवूय तुका देव बरें कर म्हणटा. जायते तेंपान हांव आज प्रुडंटा मुखार दिश्ट पडलो ताका लागून तुका हांव सदांच म्हज्या काळजांतान आनी माणक्यां मोत्यां सदां लोकांनी पळोवची आनी मोगान ती पळोवन तुका कितें तरी एक मेसेज धाडची बाबा हो माणक्यां मोत्यां बरें गेलो म्हणून. इतल्यान काळजांतान हांव तुका देव बरें कर म्हणटा. इतल्यानूच परत एक पावट सगळ्यांक नातालांची आनी नव्या वर्साची परबी दिता. आनीक J.R. डायस आनीक नातिविदाद डायसा सांगाताक आयची ही माणकां मोत्यां कार्यावळ हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. खुशाल बरी नवें वर्स, नव्यो उर्बा आनी नवी खुशालकाय. देव बरें करूं. एक म्हाका चुली मेवो म्हाका बोळे ना फुडें तिलोचो एक दिसा वे विचारले भोग करूंक चिंताय म्हजो वीज मुक्ती कोत्ता म्हजो पळय म्हजो इतल्यान सुरू जाली मोगाची कोता सदांच ते येवन म्हाका पुरची मेवता ओय मेवता बागेंत रावता सदांचेच बोरी बागेंत मेळोंक आदल्या दिसा सांगून वेतले एक दीस मेवना तर उगार जाताले उगार जावन दुकानी रोडटाले